Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूण तुमचे सगळे असो. तुझ्या बावडीनो आयच्या दिसात आमी मागूंक आयल्या वेल्मा दी कॉस्टा 3 वर्सां मोडटात देवान तिका आपोवन म्हळ्यार तिच्या आत्म्या पासत मागया. तेच भाशेन Diego Azevedo, आत्म्या पासत Inês Vaz, आत्म्या पासत Silvério Gomes, आत्म्या पासत Maria Dorona, intenção पासत Antônio Paul Hermina de Souza, आत्म्या पासत Zacarias Maria Cristina Fernandes, intenção पासत. आणि फावो कोरिया दिसांत मातुग्यो आमच्या पात्राचो ग्रास करून देवाची आणि एकामेकाची मोसणी मागून तयार जावं. काल सांगता हांव तुका दोतोल्याक मोसणी दिवच्या तुका बापान धाडला सुमिया काकूट कोर तूं पत्क्यांक आपोवंक आयला एक क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनवणी करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्यार बसलाय सोमिया काकूट कोर. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आमची पात्रां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया. भोव दयाळ बाबा वेल्मन कॉस्टा तुजे धुवेच्या मोर्नाच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे मितमेन नाशिल्ले काकुतीन तिका वेंगोय आनी तुज्या भक्ता सांगाती सासणाचें सूख फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जे येता आनी आमचे मनेकांत आपली राजवळकी चलयत आसा सासणाच्या सासणाक. भाग्योन पावून फिलिपकाराक बरयलेले चिठी केले वाचप. बाबा भयणीनो कितेंय जावं बरें वो वायट मनान कशेय भाशेन क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसा आनी हांव खुशाल रावतलों कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हे म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतले म्हूण हांव जाणा. म्हजो कोतकोतीक आवडो आनी बोरमासो होच की हांव कित्यानूच लोजेन पडचो ना आनी हांव मरून हो जीव आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जीवन म्हज्या अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कित्याक वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन घेता. एके वाटेन वेगळीं हें जिवीत सोंपूंक क्रिस्ताचें आसूंक हांव आशेता आनी एकदम अदीक बरें, पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या भावार्थाचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणा. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर अदीक
वाकाडूंक तुमकां आनीक एक करार आसतलें. देवाचे उतर ये. तुमचो जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या, तुका म्हज्या मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. ताचे मुखार घेतलो, ताचे दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. उद्गार उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सगळीं म्हणटात, म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. एका सुनवारा दिसा फारिजीवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्याक ताणें अशी एक गोपाल सांगली, तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसून हाडटा, कित्याक तुजें मन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जाय. आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यार तो थंय येवन तुका म्हणून तुजी सुवात आकारी. आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडटली. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक आसलेले वजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. म्हज्या भावनीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू एके मोपारी वरवीं ह्या फारिजेवाच्या मुखेल्याक एक शिकवण दिता. आनी ही शिकवण तो आमकांय दिता, चड एकल्याक म्हाकाय दिता. आनी कितें म्हणून आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. खालतिकायेचो गूण भावनीचो आमच्या जिवितांत निबेल गरजेचो. आमी पळयत जाल्यार सगळ्या संत भक्तांच्या जिवितांत सगळे सात आनी भक्त तांचो पयलो आनी पयलो गूण जावन असो ल्हानविकाय आनी सादेपण, खालतिकाय. आनी तेच पासत खालतिकायेन तेचेर खालतिकायेन ते वावुरले, खालतिकायेन तांणी वावर केलो, खालतिकायेचें जिवीत तांणी जिवन साताचो मान तांकां मेळ्ळो. खालतिकायेचेर शेगून भावनीनो आमी आपणाक भावुया. हेंच करून ह्या मिसाक आमकां सगळ्यांक आदार आनी गुरुबा मागूया.
सर्वेस्परात सृष्टीच्या रुसरामी तुका दिन वाचता तुझ्या दारांत नव्या कडेला आयिल्लो तुका कळयता पृथ्वीमेंतला मुंचेच्या वावरान केला जिविताचो उडो जातलो सासनाच्या सासनाक वेपार सर्वेस्परात सृष्टीच्या रुसरामी तुका दिन वाचता तुझ्या दारांत नव्या कडेला आयिल्लो ताकाचो रोसमी तुका कळयता दाखवालीन दिला मुंचेच्या वावरान केला पिकपी वर जातलो सर्वेस्परा देवाला मी कोणाक नक्काचे तुका बलिदान कळयता तुका मानता तसलें जावं म्हज्या कडेन कोणाक म्हाका दोनकार म्हज्या प्राणाक म्हाका दिवचो हे आमचे बलिदान सत्पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनान घालून मी आमच्या नाती पवित्रतेच्या प्रभात तुमचे मानून घेवं सर्वेस्परा वेल्मा तुझ्या दुवेच्या बोरनाच्या वार्षिक दिसा मी तुका भोगता त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुझ्या भक्ता बरोबर ससनाक तुका वाखाणूंक दयाळपणी तिका भोय ह्या विखांतिकायेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोपकारा सस्ताच्या देवा सर्वकले सर्वकाय आमी तुका वाखाणून फावो कायदो तुजो आमच्या कायद्याचो मोगार आनी ताचें मरण सुबरता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण घडटा तीन वर्षान ताच्या महिमे मोदिल्यांक देखता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 लोकांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार मेला तुज्या वैभवान उत्सर्गीका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उत्सर्गीका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोशमरण ससूंक वेच्या आनी ताणें उदो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच परी जेवण नदोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आमले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कलराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस्त तुमच्या बसत ते बरोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट करूया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोयली सोया संवसाराच्या सर्वंतरा आमची सर्व बाबा तुझ्या मर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती ग्रास करता वो जिविताचो उडो आनी सर्वची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शोधल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसतांदले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या पिस्वी साहेबाक सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान मरव सर्वेस्परा तुजे चाकोनी वेल्माची काकूट कर तिका ह्या संवसारांत ती तुवें आपोवन मेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जाता पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यार ते आमच्या हेर भावांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्ता तुजे बोर सडीत तुका मोड फुडेवंक फावो कर
आम्हा सुमेस्ताची दया करून आम्ही मागता अगवार मरे देवाचे माई सगाती दिशापुती बागियोन जुसे बागियोन दर तुका आमचे गोंयचे सांत बागियोन जुसेबास बागियोन फ्रांसीस शविये सर कालीन कमानवल्याक ते सोगल्या सांता भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वाडली तांच्या सांगता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुत्रा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवीदार बाबा सर्व गौरव वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे राज येवो तुझी खुशी सदां सदां तुझी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां आनी आमी आमचे शिकलेल्या वंचिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काडली करून नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सगळ्या वाईटांतली आमकां दिवा दया करून ह्या जिवितान समस्काय खातीर स्वतिच्या सुखार आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे नांवांत आमी बरो आशिल्लो रेखता तर आमकां जुगार काकुती सर्वांकांतली सिदोय सर्वांकांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय तुजे पवित्र विचार भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांतीनी आनी सुखे पोटान सांबाळ जो जी येताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूळ ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली शरीच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर तुजें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची करून रगत आमकां सासनाच्या जिवितांत सांबाळ. ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया. ओत्मीक कुमयाव म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रितीच्या बाबा वेलमा तुजे तुवे खातीर पेटयलेले हे बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मागून घे आनी तुजे काकृतीन तुजी पातकाची सोद खोता दोन काडपूर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद कर. वचल्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मायेका